दिल्ले लेटर फाटी घेवंक मंत्री जावडेकराक 10 दीस कित्याक काय म्हूण विजयान प्रश्न केलो आनी ताका जाप दिवंक मायकल फॉवर्ड. मायकलाच्या कोतान चल्ला केंद्र आनी कर्नाटका मदीं चल्ला तें राजकारण. ती सगळी लेटरां जी दिल्या, आदी एक तसले लेटर दिल्ले, आता एक तसले लेटर दिल्या. समटायम्स दिस टायप ऑफ लेटर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर पॉलिटिकल रिजन्स. आदी दिला लेटर, आता ते लेटेस्ट ईसी दिला लेटर. ईसी न्हू ते, इट्स नॉट एनवायरमेंटल क्लियरन्स. यू चॅक दॅट लेटर. सगळ्यांनी सजमावपाक जाय, थिंगा बायपोल आहा, सगळें आहा, कितें कितें चलता थिंगा. फुडें ने इलेक्शन जावंक शकता. Political situation is not that good over there. थिंगा बायपोलूय आहा न्हू आतां. So we should not get distracted. He has given the No, he did not understand. He did not understand the impact of that letter. The minute he understood the impact of the letter, he has withdrawn the tweet. You go through it. रोहन म्हणटा गोयच्या शिष्टमंडळान जावडेकराक न्ही प्रधानमंत्र्याक मेळपाचे. सरकार आनी एक्टिविस्ट कोणाचेच खंय मादेचेर लक्ष ना. ते जाणे लेटर दिल्ले ताजे कडेन तुमी लेटराची क्लॅरिफिकेशन आनी जे उलोवंक वताले ते प्रायम मिनिस्टरा कडेन करचे म्हणून ही मागणी आशिल्ली. स्मार्टली दे हॅव डन इट. दे हॅव स्मार्टली शोन दॅट हाऊ मच दे स्पेंड 84 crores कितें खालसा बंदर प्रोजेक्टाचेर मोडटा जाल्यार ते आमी रिकॉर्ड केले. ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट म्हणून रिकॉर्ड केलो. इट इज एक्झेम्प्टेड फ्रॉम EIA म्हणून तांणी रिकॉर्ड केले. इट कॅन डायवर्ट 111 million cubic meter of water to which MOEF does not have any objection. हे तांणी रिकॉर्ड केले आणि हे करता आसतना गोंय आणि महाराष्ट्राक एक्झेम्पशन न सीक करचे हे तांणी पळोवन दिले. आता हाजेर लक्ष कोणाचेच ना. नायदर आर द एनवायरमेंटलिस्ट, नायदर आर द माधव बचाव आंदोलन टॉकिंग ऑन इट. आय डोंट नो वाय. आदलो WRD मंत्री पालयेकर सध्या पोर्तुगालाक आसा. ताणें ताची जाप थंयच्यान प्रुडंटाक धाडली. ताचे कोतान ASG नाडकर्णीक केशींतल्यान काडिल्ल्यान शेणले. तो खंय केशीचेर स्वता लक्ष दवरतालो. मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हाणें जे म्हाजेर व्यक्तिशः आरोप केल्ले, हांव म्हजे ऑफिसर सगळे जलस्रोत खात्याचे आमी सगळ्यांनी वचोन त्या वेळार ज्या वेळार स्फोटकाचें वातावरण आसलें त्या वेळार त्या स्पॉटाचेर गेले आमी आनी त्या वेळार जे थंयसर काम करताले ते थंयच्या कलेक्टराक मेळून आमी तें काम जे चलतालें तें बंद उडयलें. त्या लवादाचेर प्रत्यक्षान हांवें हजेरी लायिल्ली. आमचे सगळे ऑफिसर वताले आनी 4 ते 5 हियरिंगां हांवें स्वता थंयसर उपस्थिती लायिल्ली. बरें जाणा जावपी हे बाब आत्माराम नाडकर्णी आसात आजच्या परिस्थितींत आनी अशा ज्ञानी मनशाची नेमणूक रद्द करप हें म्हाका दिसता ही एक घोडचूक जाल्या. सरकारान ही चूक खरें म्हणजे निस्तरपाक जाय आसली, पूण ही चूक केल्ल्या कारणान आज जी आगळीक थंयसर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीन केल्ली आसा, सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीन, आनी ते उलयता की म्हाजें लक्ष भलती कडेच आसलें. म्हाजें लक्ष जर भलती कडेन आसलें जाल्यार म्हादईचो इश्यू जो हांवें प्रकर्शान घेतला तो इश्यू आनी अशा तरेचो बरो एवॉर्ड येवचो नासलो. पण म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यांचें लक्ष भलती कडेच आसलें, त्यामुळे आज ही परिस्थिती हांगासर येयल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.